बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमच्या जिविताचे दूर दिसाचे वाडेंत आम्ही देवाची येवजण देवाची कृपा आमच्या जिवितान ओळखून घेवन आनी आपणावन आमचें जिवीत फुलवंत करूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी खरेपणी चुकल्या देखून हे वेळार खालदेखायन तेच देवाचें भोगसणे आमी मागुया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. Moima devaku sorgi ani shantitacha isa sonsari. Sorvespora deva sorgicha rahaya sorpudveda deva Bapa ami tuka namaskar kotao, ami tuka dilvahastao. तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांताव. मोहिमा देवाकू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिल्हे तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कोर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवाकू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवाकू सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. कोणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर भावार्थान बरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरा देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा ससनाच्या ससनांक आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें अनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुलाक आसा गोठाय. तूं सर्वा सोक्ताचेर रायपण चलयताय ते तुका सोर्वा थंय दुलो बलो करता. तुजें सोडपदवेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका ओळखून घेनात ताची उर्मोटाय तूं ताच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोल आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका कशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय कसो मनशालो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें. आनी पातो केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बोरवासो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावन दी. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवालो. जबाब. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवालो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तुगे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवालो. तुका नोमांक करच्याक सायबा सगलीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवांक भोव भाग्यान पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो आमचे असोक्तायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो. कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे पोरमोणे तो पवित्र केल्ले पासत विनोती कोत्ता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. हांव तुका दिनवासता कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केलाय. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
चिजून आनीक वपार लोकांक घाले. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. घराच्या वावरड्यांनी ताचे सोशी येवन अशें म्हळें, दोनया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तो तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडये तुमी त्या बरोबर गोवूय उमटिशात. लुवणी येसूर दोनी बरोबर वाडूं दी. आनी लुंगटीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात म्हूण मागीर घोव म्हज्या कोड्यांत बुरात म्हूण हांव लुंवतेल्याक सांगतलो. चिजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सासवाचे बिया सारकें सर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पर्सांत रोयलें. तें कोरेंच सगळ्या बियांवन ल्हान पूण वाडटोच सगळ्या झाड पाल्यावन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावयलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. चिजून वपारींनी सगल्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी वपारी भोगत तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपाऱ्यांनी उलयतलो, संवसार रोजतेल्याक गुपीत आसल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलेलें तें खरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडटच जेजू घरान भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोशयेवन म्हळें, शेतांतल्या नेराचे वपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें वी ओमथा तो मनशाचो पूत. नेर बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं, नेर नोस्त्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान, देंवचार, लुवणेचो खाळ, संवसाराचो शेवट, लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखेच्यो वस्तू आनी खोट्यो खोडण्यो कोत्तेल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन कोत्तलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजोळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, 1770 ह्या वर्सा इटालियाच्या एका ल्हानशे फिरगोचेंत बेनेडिक्शन जालें म्हणजे पवित्र साक्रामेंतान बसोवणेचे अर्थ जालें. थंय दोग वेदी सेवक आनी बाले देला घेंगता
आनी फ्रांचेस्को कास्तिग्लियानो हे दोगूय खंय आपले ऑल त्या सोबजाचे आंगावले घालून न्हेसून थंय आसले. तुवें जोड ब्रास कॅन्डल स्टिक्स आसल्यो त्यो आपल्या हातान घेवन खंय उबे आसले. आनी अशेंच थंय आसतना मदीं खंय दोगोय दे बिगेन टू आर्ग्यू. दोगांचे मदें खंय एके भाशेन एक उजत अशी जाली. आनी कितें कारण काय भोव सादें. दोगोय एकामेका लागीं खंय झूज करताले. सादेमाचें पुरसांव वेता आसतना पाद्रीच्या उजव्या बाजूक कोण रावतलो. दोगांचे मदें एक एके भाशेन उजत हाडली. दोगोय एकामेका लागीं उलयत रावले. तांचो आवाज इल्लो इल्लो खंय वाडत रावलो. आनीक ह्या बेनेडिक्शनाक हाजीर आसले सगळे फिरगोसकार हे फाटल्यान तांचे मदें जे गोठ्ठाले ते खंय ते पळयत आले. आनी अशें उलयता उलयता तांचो आवाज वाडलो. तांचे खंय राग आयलो आनी कास्तिलियानी आनी रागान भरून ताच्या हातांत आसली जे ब्रास कॅन्डल स्टीक जोड आसली ती काडून खंय ताणें ताचे तकलेर मारली. वेळार ताच्या रगत व्हांवूंक लागलें. आनी हे वड्डादी फाटल्यान पडून हाजीर आसलो लोक खंय व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. थ्रू देम आउट, थ्रू देम आउट. तांकां काडून भायर घालात. आनीक जो यादनीक जर आसलो ही वॉज टोटली एम्बेरेस्ड. तो खंय देवून बी सोकलायलो. तांच्या दोगांच्या गोलाक खंय ताणें धरले आनी तांकां उडीत दारा सोशीं घेवन गेलो. दारा सोशीं व्हरून ताणें तांकां दोगांयकूय ढकलून दारांतल्यान इगोजेच्या भायर खंय घाले. बाबानो 5 वर्सां उपरांत 1825 ह्या वर्सा रोमा शारांत एक व्हडली समारंभ आसली. जुबली सेलिब्रेशन 25 वर्सांची जुबली सेलिब्रेशन 25 years सेलिब्रेट करतात. आमी 2000 वर्सांत भितर सरतना आमी जायत्यांनी अनुभव घेतला. हे सेलिब्रेशन करतना आमी जायत्यांनी घोडी 2 दिसांचेर आमी पळयला. आनी कितें करता ह्या डुडेन पाप साहेब Porta Fidei म्हणजे द डोर ऑफ फेथ बाबाताचें दार सेंट पिटर्स बाजिलिका हाच्या दाराचेर रावून तो खंय हातांत एक सिल्वर हॅमर घेवन ह्या दाराचेर मारता ही परंपरीक चाल. आनी हे दारा जेन्ना तो 3 पावटी मारता तिसरे पावट मारल्या उपरांत खंय हें दार उगडटा. आनी पाप साहेब सगळे हाजीर जाल्ले पळोवचे ह्या समारंभेन वार 500,000 people लोक खंय हाजीर आसलो. ह्या हाजीर आसल्या बाबात्यांक घेवन तो भितर सरता. पण बाबूनो ह्या समारंभेक हाजीर कोण आसलो काय पाप साहेब आसलो कार्डिनल डेला थँगा. ताणें पोप लिओ 12 हें नांव घेतलेलें. आनी पण बाबूनो ताच्या सांगता आसलो जाचे कडसून हें सिल्वर मॉडेल खंय ताणें मागून घेतलें तो जावन आसलो कार्डियल कास्तिग्लियानो. पण बाबूनो ह्या आनीक 4 वर्सां उपरांत ह्या टायमान तोवूय फ्रांचेस्को कास्तिलियानो तोवूय पाप साहेब जाता. पण बाबूनो ही घडणी आमकां कितें दाखयता काय ही घडणेंत आमी बारीक पळयता त्या भुरग्यांक एके भाशेन त्या काळार तांकां तांचे वायट घडणेक लागून तांकां धरून इगोर्जेच्या भायर घातलेले हे दोगूय कांय काळा उपरांत दुसऱ्यांक इगोर्जेन भितर हाडपी दुसऱ्यांक पवित्र सभेचे वांगडी करपी पवित्र सभेन भितर काडपी व्हड फुडारी पाप साहेब जावंक पावले. पण बाबूनो कितें आमकां दाखयता in his time great things can happen.
ताचे वयल्यान जायते पण पुरी घडूं येता. भणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी सरुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें आमी उलयता काय, गो आनी नेराची वोपार ही जेजून आमच्या मुखार दवरल्या. आनी तातूंत हाचे वरवीं आमकां भाशेन उगडापी करता कशे तरेन देव आमकां पळयता. हाव एज गॉड लुक्स अपॉन अस. गॉड लुक्स अपॉन अस एज ह्युमन बिंग्स. देव आमकां जोण एकल्याक मनीस कशें पळयता आनी मनीस म्हणटच आमच्यान बरें आनी वायट हें दोनूय आमच्यान दूर आसा. जशें गो आनी नेर जे रोयलेले तांची पाळांकूय एकामेकाक विणलेलीं आसात. देयर रूट्स आर इंटरट्वायन. देखून तो म्हणटा ती उमटून काडटना के भाशेन घोवूय तुमी उमटून काडचे. तेच भाशेन जशें घोव आनी नेर ताची पाळां एका भाशेन आणलेलीं आसात, तेच भाशेन आमी मनीस कशे आमचे भितर बरें आनी वायट दोनूय आसा. आनी बाबा ते आमी कोच आमी एका भाशेन वायटूच आसा तें ओळखून घेवन वायट कोतेल्यांचेर फर्मोण मारूंक हें काम आमचें न्हय. नीत करप हें काम हो हूक फक्त देवाचो म्हूण आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायचें पुस्तक आमकां उगडापी करून सांगता. पण बाबूनो, ह्या संवसाराचे पयलीं आमी चलतना आमच्या असोक्तायेच्या आदाराक आत्मो आपुणूच येता म्हूण दुसऱ्या वाचपान बागन पावलो आमकां उगडास करून सांगता. जे भयणी बाबूनो, अशें जाल्यार कितें आमी करचें काय? आयज जेजू आमकां पासियेंसाची मनशां जावंक एका भाशेन आमकां उलोवता. वी नीड पेशन्स टू अंडरस्टँड पीपल. आमकां एका भाशेन अशें जाय दुसऱ्या मनशांक आमी सजमूंक, तांचे मन नदरेन आमी पळोवंक शिकूंक, तांकां सजमूंक हें मन एका भाशेन आमी आपणावची गरज. दुसरे सुवातेर टॉलरन्स टू एक्सेप्ट अँड रिस्पेक्ट. आमी त्या मनशाचे एका भाशेन जे परिस्थितीन जे ते वाडल्यात ती ओळखून घेवची गरज. जे परिस्थितीन एका भाशेन ते आसात ही परिस्थिती सजमूंक आमी वावरची गरज. तांचे मौन, तांची भावना आमी ओळखून घेवंक, तांकां मानान लेखूंक आमी वावरूंक गरज आसा. तिसरे सुवातेर शोईंग आवर गुडनेस अँड लव. आमचो मोग आनी बरेपण ह्या असल्या मनशा सवें आमी दाखोवंक एके भाशेन उदार जावंक जाय. भणी बाबा, जेन्ना आमचें बरेपण आमचे तांचे सामी दाखयता हे आमचे बऱ्या उदार करणे वरवीं तांच्या जिवितान बरेपण अदीक वाडटा आनी चडटा. जिवितान फुडें बदलणी रावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमचे वरवीं तांकां फावो जाता. भणी बाबा, हे मन आमचे भितर एके भाशेन वचून आयज जेजू आमकां उलोवता. आमी ह्याच आत्म्या लागीं ही खेरीत करपा आज मागुया. आमकां जोण एकल्याक हें देणें फावो कर. पासियेंस रोवंक, दुसऱ्यांक सजमूंक, आमी एक भाशेन तांची भावना ओळखून घेवंक, तांकां मानान लेखूंक आनी आमचो मोग आनी हुस्को आमचें बरेपण तांचे सवें सदांच दाखोवंक आमी आयती जावंक. हेंच करूंक आमकां पवित्र आत्म्यान तुज्या देण्यांनी भर. ह्या वेळार आमचो सोण एकल्याचो भावात सगळीं आमी सांगत आहा आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया. सोतमान था देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सरकार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंखवार मरिथान सांबाळलो, पोस पिला देखाव ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो ताका लेकी पिलो, तो मेलेल्यांक मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवेतांची मेलांची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी बाबार्थान आमच्यो चोणेकल्याच्यो गरजो हे वेळार तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी गरोब्या सोवे खेरीत हुस्को दाखोवन जिविताचें म्हत्व शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लग्न जातल्यांक देवाचे मांडावळी प्रमाणे जियोंक सोंपेपणां दिवंक आनी संवसारांत वस्तोली मरणाची संस्कृताय पयसावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. गोरबेस्त आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्याच्या जल्माक आशेवन रावतना तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणीन आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांक एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी हे वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान. आत्मो आमचे खातीर विनंती करीत आसा. ज्यो गरजो आमी मागच्यो आसात त्यो तूं जाणाय. ज्यो तुजे मुखार आमी दवरल्यात आनी ज्यो आमकां फावो त्यो तुज्या उदारपणान आमकां मेळची खोर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणूच्या वेळार आमी गीत गावया C40 गिताचो हांक C40. मोगामचो तूं मानून घे बापा मुनीस कोळ हे मोगानूच वारच्या. मू मानून घे बापा मुनीस कोळ हे मोगानूच वारच्या. हुंडो तुका भेटोयता दुनिया दोन काळजा तातून आमी घालता. दोन जिवाचे बलिदान बापा स्वीकार कर म्हूण तुका विनयता. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बोलयो तुका बेठोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलें. तो सगळ्या आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद आयज आमी तुका भोक्तीन वोमथाव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली बेठोवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांची सोडून एक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेत हांव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगताव. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बोरमाशान रावता. त्याच पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय जोय. उत्सर्गी तुका जोय 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 जोय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून थमोटलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी शेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ही म्हज्या उगडसाक करात. बाबा ताचो गूट परगोतुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या हेण्यात आमी ओंत्रेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उडगास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडग्यास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रेतीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांत जी येतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तुज्या पोती भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवाचो भगवंत आंतन भगवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशें नोंदरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकलो दिन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिडेच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन करुया D24 Carismacie tu odrekta
karzan mocha karismo tuk on prekta Jesus karzan mocha Ashen tu kashi pukrauta Bagoy ashatar kamocha Ashen tu kashi pukrauta Bagoy ashatar kamocha Mogal Jesu, tumbo pavitra sacramentan da Simon ao sot mantha. Sogla वस्तू परस हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव साक्रामेंतांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. ह्या मी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. आयज वाचपाची मानवळ खेळा तांकां आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक वाचपाची मांडावळ करूंक सेंट फ्रांसीस झेवियर समुदाय देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता. संतान फेर्नांडीस आंकवार पुत जान्युआरस आनी सोफिया फेर्नांडीस विल्टरदास वाड्यांतलो आनी रोसलिन फेर्नांडीस आंकवार दू कातारिनो आनी आंतोनेत फेर्नांडीस गांवान थोर्मास ही तांची तिसरी आनी निमणेची. हांचे मदें कसली आडखड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगूंक तुमकां कायदो आसा. जायत्यांनी बुलेटिनाक आर्टिकल्स पाठयल्यान खंय उरला जाल्यार आतां फाल्यां देखून हाडून दिवची. असले एडूय दिवंक सोदतात आर्टिकल्स दिवंक सोदतात फाल्यां देखून तुमी हाडून दिवची. भाव भयणांनो, आमचे देवस्वी जाणां थंय जोनेलांतल्यान पावसान जायतें उदक भितर सोदता इगोर्जेन उदक भरता खातीर आमी चिंतताले हांव दोन खेरीत ताका एक घालूंक दोन हाचे वरवीं फायदे आसात. पयले सुवातेर उदकाचें बंद जावंक, दुसरे सुवातेर ते सोबाय दिसूंक
स्टेन ग्लासेस घालपाची येवजण आमी चिंतताले कोणाकूय जोरी दिवची कशी आसा हे वाटेन आनी दोनूय वाटेन आमी हे गोजेन हे जनेलांनी घालूंक सोदता प्लस कोणाकूय हे दिवची कशी आसा जावं कुटुंबाक जावं इंडिविज्युअल जावं सगळे दिवंक सोदतात वो एक एक कोण भेटूंक सोदता जाल्यार आमकां येवन तुमी मेळचे आमकां कळोवचे हे क्लासीस आमी हेका घालूंक सोदता आनी हे वरवीं ते भाशेन हे उदकाची बंदुनी त्याच बरोबर सबाई उदीक ताका जातली प्लस कोणाकूय कशी आसा जाल्यार येवन मेळचे म्हूण मागता सर्वेस वर तुमचे सोमी आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गान करुया F14. बाबूण कोशीचो मोन एकठांय बापाक बसून एका जेवणार बसून खुशाल जावेता जेजूक साक्षी दिवया सोयकार हाडून चलया जेजूक साक्षी दिवया